आम्ही सध्या नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आणि आमच्या बरोबर एक मानेस्त आसा. तुमचें नांव? आनंद सावंत. आनी पयलो प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदता. आतां नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी तशी गाजलेली आहा आमच्या गोंयभर, कारण हांगासर एम.एल.ए. ना आनी जो आसा तो एम.एल.ए. रिजायन जावन दुसऱ्या पार्टीन गेला, टी.एम.सीन गेला. लोकांनी एक्सेप्ट केल्या हे गोष्टीक? ना, थोडे लोक 50% लोक तरी एक्सेप्ट जावचे ना तेजेर. लोक बेजार आसा. तूं इतले वर्सां आतां काँग्रेसीन आशिल्लो, तर लोक तरी तेजेर कोतर आसताले सारके जावं गेला म्हणून. आनी हे म्हणटा काँग्रेस काबार म्हणटा, पूण काँग्रेस काबार जावना. हे एम.एल.ए. काबार जाल्ले आसा हांगासर. 17 एम.एल.ए. आसतना तेंचे कडेन गव्हर्मेंट करपाक जालना. आनी आतां हो टी.एम.सीन आनी निवडून आनी कितें गव्हर्मेंट करतलो? सारकें. बरें, दुसरी प्रश्न विचारपाक जाय. टी.एम.सी. पार्टेक एक्सेप्ट केला लोकांनी हांगा? तितलें अजून कोणें करूं ना. हांगा सगळें 50-50 आहा सद्या. आनी आतां सद्या प्रॉब्लेम कितें जाला, हांवें आयकलां 14 जाणांची पूण नांवां लिस्टार आहा म्हणून. 14 जाण? हय, आतां हेतून फुटोवन कोण येतो आमच्यान कांय सांगपा येना. बरोबर. पूण टी.एम.सी. पार्टी म्हणून हांगासर तशें कांय येना? ना, तशें हांगा अजून कांय जावना. हय. बरें, म्हाका सांगा, फाटलीं 4.5 वर्सां आमदारूय म्हणटा की आपूण विकास केलो, डेव्हलपमेंट केलो. विकास जाला हांगासर? कितें विकास जाला हांगा? रस्तो कितल्या वर्सांनी हो रस्तो गेलो तोय गेलो पळय रोड. गेल्या पावसा पयलीं घातलेलो तो रोड काबार सगलो दवरलेचो. आनी तसो व्हडलो विकास असो कितें? ना, व्हडलो विकास व्हडलो कांय ना. तें एक तेन्ना आवडटा नासतना तो हें बी मारला न्ही, ते आमगेलें हॉल बांदला तेजे कडेन. पूण आवडता नासतना? आवडटा नासतना मारला तें. फाटल्या 4.5 वर्सांक तशें ना ना, कांय जावना. ना. बरें, दुसरो प्रश्न विचारपाक सोदता हांव. आवडतान बीजेपींतल्यान काँग्रेसीन आयलो. काँग्रेसीन येयलो. लोक एक्सेप्ट करतात ह्या तरी गोष्टी? हय, म्हाज्या कोतान आवडटांक 50% म्हणून सपोर्ट आसतलोच. लोक आसा गेल्या फावट बीजेपी तेन्ना तो कितें आशिल्लें, तेन्ना तें बीजेपी वारें आशिल्लें पर्रीकरा टायमार, म्हणून ते एम.एल.ए. सगळे निवडून येयले. मागीर सगळे पडले पळय, कळ्ळें. पूण आतां कितें जालां, तेन्ना लोकांक सुद्दां आवडटाना म्हटलें तूं काँग्रेसीचे जाल्यार आमी तुका वोट मारता आशिल्ले म्हणून. हय, म्हणून आवडटांक चान्स आसा चडसो. 50. काँग्रेस म्हणून? हय, काँग्रेस म्हणून चान्स आसा. काँग्रेसी स्वताचे वोट्स आसा? हय, काँग्रेसीचे वोट आसा हांगा आसा आनी नावेली वोट आसा काँग्रेसचे. हय. म्हाका सांगा, चडशे आनी तेच्या पयलीं एक प्रश्न विचारपाक सोदता. आतां चडशे लिडर्स जे आसा न्ही, ते पार्टी चेंज करतात. खूब पयल्या पार्टीन हांगासून थंय वता. आतां लुईझीन फ्रॉम काँग्रेस टू टी.एम.सी. गेलो, मागीर बीजेपी टू काँग्रेस आवडतान, किंवा काँग्रेसचे लिडर प्रतिमा आपन गेले. ह्या गोष्टीक लोक कशे पळयतात की पार्टी चेंज करतात? लोक कितें आसा, लोक आतां हेंचेर विटलेले आसा सामके. कित्याक एक मनीस एक सारको पार्टी म्हणना. आतां पळय, लुईझीन पालेर म्हणटा तेणें हरशीं टी.एम.सीन वचप न्ही. तूं आतां रिटायर मनीस, तुवें आतां वचपाक येना, तुवें रिजायन करून जावपा आशिल्लो. तूं आतां टी.एम.सी. आनी पार्टी करता. आतां गोंयांत जाल्या कितल्यो पार्टी, लोक हेंचेर विटलेले आसा सद्या पयलीं. आनी हें कितें आसा, ही सगळी खिचडी जातली आतां. आतां 2022 कितें जायत तें कांय सांगपा येना. पूण लोक एक्सेप्ट करिना अशें, म्हणजे उडक्यो घालतात सगळे. हय, लोक कितें आसा, लोक थोडे उलोवपा वयता. आमी म्हणटा ते डायरेक्ट उलोवपी मनीस, कळ्ळें तुका न्ही. पूण लोक सारके बेजारलेले आसा. हेतूनच्या तेतून ते बेबे जाले आसा ते एवढे तेवढे उडयो मारता. सारकें सारकें. बरें, म्हाका आनी 2-3 प्रश्न विचारपाक सोदता. आतां फॅमिली राजाचेर कशें पळयता तुमी? कारण चर्चिलाले सुद्दां चली, वालंका सुद्दां हांगा इंट्रस्टेड आसा. कशें पळयता ह्या गोश्टीचेर? पळय, आतां पयलीं काँग्रेसी टायमार कितें म्हणटाले, बीजेपी फॅमिली राज म्हणटाले. पूण आतां आमी आयकलां की बीजेपीन सगळे फॅमिली राज टिकेट मागता म्हणून. मागीर तें कशें जातलें? हांव चर्चिलाच्या वालंकाचेर उलोवपाक शकना, कित्याक हे तेन्ना सगळे म्हणटाले सगळे फॅमिली राज जाला म्हणटाले त्या टायमार. तेन्ना सगळे चर्चिला वालंका सगळे पडलेले तेन्ना. पूण आतां बोवाळ जाला की सगळे टिकेटी मागता म्हणजे फॅमिलीन 2-2, 3-3. मागीर आतां हें फॅमिली राज जालें ना बीजेपीचें? बरोबर बरोबर. बरें, फुडल्या प्रश्नाचेर येता हांव. म्हाका सांगा, तुमचे कितें प्रश्न आसा, तुमकां कितें हायलायट करचें अशें दिसता हांगासर? कांय गोश्टी आसात, 2 गोश्टी अश्यो ज्यो हायलायट करच्यो आसा किंवा जाल्ल्यो जाय अश्यो खंयच्यो आसा? आतां आमचे हांगासर खुबशे कामां जावना. ही जर पंचायती जर पडोवन वचना, हांगा आतां 400 तरी गणपती येता. पंचायत करीत ना. हांगा तेन्ना कोणें तरी प्रायवेट कोणें एकल्यान कोणें पयशे दिवन ही जर निवड केल्ली, कळ्ळें. हांगासर आमच्या गांवच्या एकल्यान म्हणटकूच हे पंचायत कांय भितर लक्ष घालना. अशें जालां सद्या. आनी खंयचे इश्यूज आसा जे तुमकां हायलायट करचे, किंवा कितें जाल्लें जाय तुमकां हांगासर प्रामुख्यान अशें? ग्रावंड एक आमचो आसा, म्हणून सद्या बांदलेलो आसा खरो तो. पूण त्या ग्रावंडाचो एक व्हडलो प्रॉब्लेम असो आसा, ती एक सायडीन तेंगेलें नॅटूच ना, ती इतली हायट आसा. ते ग्रावंडाचें इनॉग्रेशन आसतना ते भुरगे खेळपाक लागले पंचायती फाटल्यान. आनी आजून तें इनकम्प्लीट आसा, फाटलें नॅट आहा तें सामकें डेंजर आसा. खेळटना तूं पडलो सोमतो मारपाचो. ते कोणा ते पडोवन वचना अशें ते पंचायतीन पळोवपाक आशिल्लें. तुमी जाल्यार पंचायती उलोवन विचारल्यार जाता. बरोबर. हय, मुद्दम जाल्यार वचून ते पळया. फाटली सायडीची आतां बॅक सायड आसा पळय, फाटल्यान कप येला, ते इतली हायट आसा. आनी ते कितें म्हणटा, आमचे पयशे सोंपले, आमी कितें करपाचें? हितून इंजिनियरां धरपाचें. आनी एक गोश्ट हांगासर आयकपाक आयली म्हाका खूब जाणां कडेन उलयता, तांकां लोकांक पीपल निड्स अ चेंज आनी न्यू फेस जाय अशें. तुमकां दिसता ही गजाल खरी आसा? लोकांक न्यू फेस जाय खरें, पूण आतां लोक कोणाक मारता तें कांय सांगपा येना. पळय, प्रतिमा आपान येयला, लुईझीन गेलो टी.एम.सीन गेलो, आवडटान काँग्रेसीन येयला. पूण आतां आमी कांय सांगपा लोकांचेर आनी सगळें आतां. कित्याक नावेली बी लोक थोडे काँग्रेस आसा. हय, एनीवेज आपूय सगळे मिक्स आहा सगळे. हय, सगळ्यांचे मिक्स आसा. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.